नमस्कार नमस्कार नमस्कार. हो हो हो. हांगासर कित्याक इतल्यो स्त्रियो जमल्यात गाय? तुमकां घरा कांय काम ना म्हण दिसता न्ही गे? वचून वचून आमचे फादर वॉल्टर बारी आमसोरान न्हावंक धांवचे जेवंक धांवचे आजय हांगात तसात न्हू. आनी आमचे सहाय्यक आसायक विगार म्हणून हांकां आज गरी नाका कांय नाका, हे हांगात बसल्यात वचून वचून. ती आमची दायजी वर्ल्डाची फामाद आमची अँकर, तिचें नांव कितें गोत्ता गी तुमकां? आयकलें मोडल उलयलें. लिझा रॉड्रिगस. तुमी येयल्यात आमच्या ह्या मांकडांक पळोवंक गे. हांव मांकोड म्हणटा गी तुमकां कित्याक म्हळें हांगासर पळया आसा ते मांकोड. ओ मांकोड कोणाय कितेंच पाड उलयना. ओ मांकोड कितेंच पाड आयकना. ओ मांकोड कितेंच पाड पळयना. तर ओ मांकोड खंयचो? आतांचो संवसार आमचो कसो जाला ह्या मांकडांक हांगा कित्याक दवरला? हे गांधी कालाचे मांकोड, आतांचे मांकोड न्हय हे. आमकां जाय गे मांकोड. असले मांकोड आतां मेळोंकूच मेळना. दूर जा मेरे नजरों से. वसा तुमी वसा, निकाळा 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 हांगात हांव. सो वेलकम टू द न्यू बंदर शो. आतांचो जावन आसा मांकडाचो शो. आनी ते मांकोड कोणायचें आयकनात, कोणाय कडेन उलयनात, कोणायकी पळयनात. ते जावन आसात हे मांकोड. आतां हे मांकोड हांवूय जावंक पुरो, तुमीय जावंक पुरो, तुमच्या कुटुंबांतय आसूंक पुरो, तुमच्या शेजाराय आसूंक पुरो. हे मांकोड कितें करतात म्हणून तुमी पळयचे जाल्यार दोळे आसात मू दोळे व्हडले करा, कान आसात मू बरें करून आयकया. सतत हांव तुमकां सांगता, जीब जर तर तुमकां आसा दांतां भितर दामून दवरून पळया आतां कितें करतात म्हणून. नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम. मोबायलाशिवाय आज कितेंच जायना. आज कोणी खावंक सकना, आज कोणी जेवंक सकना, आज कोणी जिवंक सकना. सर्व जाला मोबायल मेरी जिंदगी. हाचे वरवीं कितलीं कुटुंबां देसवाड जाल्यान की कितें गी पळया ह्या कुटुंबान आतां कितें करता म्हणून. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा. तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो. चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो. हब्बा देवा, ह्या मोबायलान न्हीद काण सोडल्या, मोतीचे समाधानी काण सोडला. नींद बी नाही, चैन बी नाही. आतांची भुरगीं सोडया, तरणाटी सोडया, म्हातारी कितें उणें गी मोबायल मोबायल दामून गोतू नातल्यार दामून कोणा कोणा कॉल वेता. हांचे आतां अवस्था पळया.
तुझको देखा तेरी और दिल फेंका परी तू हेवन की कहना है नजरों का मैंने तुझको देखा तेरी और दिल फेंका परी तू हेवन की कहना है नजरों का चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है तेरे चेहरे ने तेरी ब्यूटी का नशा है दिल को लगा छूने नींद चुराए तेरी किसने ओ सनम तूने चैन चुराया तेरा किसने ओ सनम असल्या मांकडांक कोणे सम करचे खंयच्या तांत्रिकान जावन खंयच्या मांत्रिकान जावन आयल्या रे हे मांकोड समाज आमचे बरे दिसनात ते पुरो सोडया आमी आज कुटुंबा विशयान उलयल्या लिजा रायट ओके ह्या कुटुंबांत एक स्त्रियेन बरें करून रांदून वाडन मोगाळ 2 उतरां उलयल्लीं जाल्यार तांच्या वेवहारान तांच्या कामान कितलो आदार जातो भुरगीं कितें बरें जातात पळया आतां ह्या दादल्यांची अवस्था बिरमोत गत जाली मुदेवा तुम मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूँ तुम मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल हूँ तुम मेरे अगल बगल मैं तेरे अगल बगल हूँ तुम मेरे अगल बगल है मैं तेरे अगल बगल मोगा तू ये अनिंगपन मगागे मोगा तू ये अनिंगपन मगागे कळले मग आता सवतो मांकोड कोण म्हणून गांधीचे मांकोड तिशीन गेले आता सवतो मांकोड हांगा तू आनी हांव सॉरी ओके ते पुरो सोडया आतां हांगा आनी एक मांकोड आसा वो मांकडांचो मांकोड गी मांकडांचो बापूय गी गोरिल्ला गी म्हाका खाले म्हण कळना पळया हांगासर कितें जाता म्हणून हॅलो हॅलो कोण उलयता बा हॅलो मॅडम झोमॅटो पार्सल आसा हांव हांगा बागला कडेन आसा बागला कडेन आसाय गे झोमॅटो गे ओके ओके 10 उक्तें कर न भितर ये बा हे कितें हांवें दार उक्तें करून भितर येजे म्हणटाय ये सायबा आतां तूं सीदा उजव्याक वच आतां दाव्याक ये बा ओके ओके आतां दाव्यांत गू थंय पळय एक खंय पळयलें तूं किचन दिसता मू हा थंयसर भितर वच बा आनी ताच्या वयर तुजे पिझ्झा घाल ही कसली गजाल देवा हांव भितर गेलो मॅडम पिझ्झा प्लेटींत घाल घालय गे टिप्स म्हणून पिझ्झा सगळोच आयला ही कसली गजाल देवा हांव भितर गेलो मॅडम पिझ्झा प्लेटीर घाली घालय गे आज कितेंय जावं दी म्हाका व्हरतो संतोष भोगता कित्याक म्हळ्यार आज स्त्रियांचो जुबलेवचो दिवस आज खंडीत जावन म्हाका पॉकेट फुल बॉल्स टिप्स मेळटात अळे बा तू पिझ्झा ओट्टू ते ओट्टू बरें गार फूस स्पून आनी पुरा आसा पळय तें दवर बा
सायबा बोगस म्हाका कितें म्हळे बा कांयच म्हणूंक ना मॅडम. हा तरी डायरेक्शन धाडटा सीदा आतां वोस पाटी वोस बा ओके पाटी वोस हांव डायरेक्शन धाडल्या बरीत तूं पाटी वोस माट येताना फाटल्यान मुखल्यान दार इल्लेशे वाड कर बंद कर वोस बा जायते हें काम म्हाका जाय आसलें गी. ही कसली ही स्त्री शक्ती म्हळ्यार इत्सगी. सायबा बोगस. हॅलो हॅलो हो कोण म्हज्या घरा भितर काही सोर म्हणी नाही मग ही कसली स्त्री सायबा. तू सोरूंक म्हणी येऊ नाही मग सर बोब मारी नाकात. हांव चोरूंक येवना. पहिले तुमी तुमच्या बायलेक आनी तिच्या मोबायलाक सांबाळा. हांव चल्लो. पळयता हांव खंयच्या की बागील घालता सोमाळान पळयता भितर वचोन पळयलें मग तुमी कुटुंबांत आतां जेवण एक बरेंकन रांदचें तसली अवस्था ना म्हण दिसता. कितेंगी ऑर्डर करचें कितेंगी ऑर्डर करचें येदोळ मुसोर आमकां गोत्ताल्या प्रकार भायर ऑर्डर करन जेवण घराच्या बागला मुसोर येतालें. आतां नवें डिरेक्शन दिवन किचना भितर वचोन प्लेटीन घालून हाडूंक. आतां पळया तुमकां उडोलता बसून पुरो जावं न्हय. उबें रावा पळया सक्कडी उबें रावा दय करन सक्कडांनी उबें रावचें सक्कडांनी बसाचें. आकात्त म्हणचे आमी मांकोड म्हणून आनीक लोक आले म्हणी म्हणटा जाल्यार आमी तशें करचें. आनी आतां पळया ह्या कुटुंबांत ह्या मांकडांची अवस्था कसली म्हणून. आनी हे जाल्ली गजालच हांगासर धाकटो एक नाडकुडो करून दाखयतात. आशा 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 हा ऐका नाही तुका खाले मम्मी तू भो मारताय तुका भो मारता नाही तुका नाम बोस पडलं नालय ग तू मम्मी एक 5 मिनिटं राव मम्मी आत्ता येता. अरे 2 दिसात तू नाव नाही तुका घाण येता. हे तुझे अस्तित्व की या तू 3 दीस तो नाही नासतना सकाळींचे मात्र गोबर घालणं पावडर घालणं टाईट पॅन्ट घालणं कॉलेजीक येताय. तू आज तर नाही ना जाल्यार तुझ्या प्रिन्सिपलाकडे हांव कंप्लेन करता. हें चेडून नाही ना बगार शूज टिपटॉप लिपस्टीक परफ्यूम घालणं कॉलेजीक येता. हा तू म्हज्या मॅडमाक कंप्लेंट दिताय. हब्बा नाका बा ती अनेकली तू सांगा नाका ताका. मॅडम मला कंप्लेन दिना जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय चल नाव न्हय. जायत मम्मी 5 मिनिटां नावंक येता. आतां परतून कित्याक गो मोबायलार गेलाय तू. शी ही खली किरकिरी गी. एक 5 मिनिटां म्हजे बाकेट भरून आसा थंय उदक ते भरच्या पासून म्हाका बरे मॅसेज आयलात. हांव इल्ले पळय येता. सायबा बोगस ह्या मोबायला धर्मान आमच्या कुटुंबान कांय मोग ना कोणाचें उलोवणें ना. ते आसो आमचो जेम्स खंय गेला. जेम्स तो नावून गेला की या बायंच कोणून गेला की गोत्तू ना बा. अरे तिके जेम्स खंय गेला म्हूण पळोवन ये. जेम्स तू खंय गेल्लोय रे. आतां नावून गेल्लो मम्मी नावून जालें मात्र म्हजें. तू नाव गेल्लय की या केळोंक गेल्लय थंय. ना मम्मी नावूंकच गेल्लो फ्रेश दिसता पळय. काले नावून गेला की देवच जाणा बा. एक उदकाचो तेंबो जावं उदक वळून येचे एक शब्द आयकोना. अरे तिके पळोवन ये. हांव पळयता राव. तुवें सांगल्या बरी एक थेंबो उदक ना नाणी तकली सगळी उदक नासतना खाली आसा. नी मम्मी सॉरी मम्मी तू एक बरो व्हिडिओ आयलो तेंत पळोवन बसलो हांव. सायबा बोगस ह्या संवसारांत मोबायल येवन कोणायचे कुटुंबान सुदारलें ना. कोणायचे भुरग्यांचें उलोवणें ना घरांत. एकामेका आमी तोंडां पळोवन बसची. वय कितें करचें
जाल्यार असली गजाल आमच्या कुटुंबांत 5 जण सांद्या आसतीत जाल्यार तुमीच तुमच्या घरा वचून पळया 5 जाणांकडे मोबायल या टी व्ही ऑन आसून एकामेका आमी उलोवंक जाय. आयच्या काळार मागणें ना, रजार ना, आसल्यार धाकटे मागणें ती आमोरी. आमी आमच्या घरांत सदांच तेच म्हणयांगी घट्ट म्हणा, सदांच तेच म्हणयांगी. सद्दां आमच्या हातांत बायबल आसूं दिगी, ताका आमी मान करयांगी. मोबायल आमकां गरजेचें आनी मरजेचें. केदाळा जाय त्या वेळार आमी वापरया, उरल्या वेळार आमी करया पाटलाव आमच्या सौम्याचो. हांगासर आसात ऑरिक, विरा तावरो, आशा तावरो आनी ज्युवेल. तुमी आमकां सुदारसून वेल्ल्याक इल्लो वेळ जालो.